आज आमचो भाव रामा काणकोणकर हेजेर एक ब्रुटली अटॅक जाला आणि वो रामा काणकोणकर हो एक समाजाचो भुरगो न्हू जाल्यार प्रत्येक गोंयकाराक जल्माक येवपी भुरगो जो अन्याया विरुद्ध लढा दिवपी अन्याया विरुद्ध झगडपी आणि आयज ह्या भुरग्याक खंय तरी गुंडांनी मारून ताका अक्षरशः ताका आज हॉस्पिटलांत एडमिट केल्लो आसा आणि इतल्या वायट ताका मारला केबलांनी आणि त्याचे फाट फोडून त्याचे साल्यो काढलेले आसा पूण त्याची शरिराचेर जी जखम जाला ही जखम त्याच्या परिवाराक एकल्याकच दुःख दिवपी न्हू जाल्यार संपूर्ण गोंयाक हे दुःख जाल्ले आसा आणि ह्या घटने फाटल्यान आमचो तांकां सदांच तेंको आसतलो रामा काणकोणकराक तशेंच जे जे एक्टिविस्ट भाव बरे करपा खातीर जे भायर सरला तांच्या फाटल्यानय आसतलो। कुंकळकार जे जमला ते एक दुखाची गजाल गोंय स्वतंत्र आमगेले लोकांनी आमचे गोंयकारांनी एक स्ट्रगल करून केल्ले आणि तेमी आपल्याच्या जिवाची पर्वा करनासतना गोंयची अस्तित्व दवरपाक पोर्तुगीजां आड लढा केल्ली आणि आमचे कुंकळच्यान ती फायट चालू जाल्ली। पण आज परिस्थिती जी आस पळय आमच्या गोंया परिस्थिती जाली ती डेमोक्रेसी म्हणटी ना आज अशें म्हाका दिसता। आज काल जे आमचे रामा काणकोणकर आमचो एक्टिविस्ट एक बरी काम करून भायर सरलो तो सगळी समाजाचे आणि खंय खंय चुकी जाता तो सरकारा चुकी जाता ना आनी कितें जाता हे लोकां मुखार तो दवरतालो। मुगे हिशोबान जे प्रकरण जे घडला ते डेमोक्रेसी छाती हेमी सुरी गायला। जे लोक आमचे अस्तित्व दवरपा सोदता आज गोंयां दवरपा सोदता आमची देशां दवरपा सोदता एक वायट जात त्या प्रकरणाक एक बोट दाखोवन अस्तित्व दवरपा सोदता तांकां तुमी अशें करून तरी दिसाचे मारून ही स्टेट तरी ह्या स्टेट गव्हर्नमेंटाची आसा जाल्यार दूख जाता म्हाका। आमी आज हांगा रामा काणकोणकर आमचो भाव ताका मारला म्हणून निशेध करपाक रावल्या आनी तुमी जाणा आसतले की डेमोक्रेसीन फ्रीडम ऑफ स्पीच ही सदां आसता आनी जावं तो कितें उलो तो जेन्ना सदां जे कितें आसा तें सरकारा मुखार दवरतालो आनी आज ताका जी मारहाण जाल्या पळय ती अत्यंत वायट गजाल आसा। आज हितूर कितें जातलें बाकीचे लोकांक दिसतले आमी कित्याक मुखार सरया आतां आमी पोल्युशना लागून आमी हें केल्लें अगेन्स्ट उलयल्ले हेंचे कडेन फाल्यां आमकांय भिरांत आसतली पूण आमी भिवपाना हें अवीन सांगल्लें आसा आनी आमकांय लोकांचो पाठिंबा आसा पूण आमी हे निशेध करतात की आमी आतां हे जवळ जवळ 40 वर्सां जालीं हांवें केन्ना पळोवना अशी ओपनली लॉ एंड ऑर्डर ही सामकी कॉलेप्स जाल्या। आमकां खरें दिसता गोंय हें सुशेगाद आसलें टुरिस्ट डेस्टिनेशन आसलें कित्याक हांगा टुरिस्ट येताले कित्याक गोंय हें सुशेगाद कांय असली हें दंगल नाशिल्ल्यो कांय नाशिल्ल्यो फॉरेनर्स किंवा इंडियन टुरिस्ट गोंयान सेफ म्हणून येताले पूण आज अशें अटॅक जाल्यार म्हाका दिसता हे ट्युरिजम हें काबार जातलें। दिसान दीस जे घडटाय गोंयांत हेच दिसता इट इज अ डिक्टेटरशीप लायक सदाम हुसेन दवर रे तेका मार रे तेका लॉ आनी ऑर्डर आनी कांय ना हे भाशेन आतां आमगे हें गोंय जालां म्हणटकीर आतां लोकां एक कितें रिवेंज काडूं जाल्यार असो मनीस ते यूज कोताय हे कितें हे सुण्या भाशेन ताका हावळ घाताय आनी अमक्या मनशां वचोन टार्गेट कर म्हूण एसोली ही सुणी जाल्या हे पळय गेल्ले ही सुण्या भाशेन ताका हावळ घायली हेका पोशले हे काम कोनाय हे फकत ते पोशताय आनी हेका यूज कोताय म्हणटकीर हांव सरकाराक रिक्वेस्ट मागता हे सोले हे पळय नोटेड मनीस आहाय तूं म्हणटाय तो हे नोटेड मनीस म्हण हे आहले म्हणटाय जेली बिली हेसो मनशां आनी दवरप ना तांकां काबार करून उडोवपाचें।